सर भाषा असतो मा सत्समय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति. जसे तुम्ही सगळे जाणत आसात की फाटली 2 वर्सां आमकां कसलीच कार्यावळ घडोवन हाडपाक मेळिना, पूण ह्या वर्सा सगळे कोविड नियम पाळून ही आयज कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. I now call upon President Mr. Rajtilak Naik to deliver the welcome address. सगळ्यांचे स्वागत करता. पयलीं तुमी सगळी दिलगीर व्यक्त करता की कार्यक्रम आसतलो, उशीर जालो, वेळ घाली नासतना परत एकदा आमचे गोंय आयचे सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच माहिती खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर सर, आमचे सरचिटणीस वासुदेव पागी, आमचे आयचे सत्कार मूर्ती, अवॉर्ड विनर्स आणि सगळे आमचे पत्रकार बंधू आणि त्यांचे फॅमिली सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत करता. आयज खऱ्यांनीच एक इम्पॉर्टंट दीस आमच्या खातीर, कारण आमची जेन्ना कमिटी चार्ज घेतलो 2019 तेन्ना एक 9 म्हयनेच आमकां एक व्यवस्थितपणे काम करपाक मेळ्ळें. आनी 2020 जसो स्टार्ट जालो तर आमकां सगळ्यांक असो मार बसलो, म्हणजे कोणूच फेल जावना. जे पॅन्डेमीक आमकां हिट जालें, पॅन्डेमिकान आमचे खुबशे म्हणजे आमचे जे कार्य चालू आसलें थंय आमकां बरो फटको बसलो. इवन वी कुडंट डिलिव्हर टू द एक्सपेक्टेशन्स वॉट वी हॅड प्लॅन्ड अर्लियर. तरी आसतना आमी मदीं मदीं आमचे कार्यक्रम चालूच आसताले. इवन वी कॉन्ट्रिब्युटेड टू सीएम's कोविड रिलीफ फंड ऑल्सो डिस्पायट सो मेनी कन्स्ट्रेंट्स. हांव सगळ्यांचे अभिनंदन करता त्या खातीर. आनी ही जी सर्त आमची पोरू घेवपाची आसली ती आमकां घेवंक मेळोंक ना बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शन्स, आनी ती आमी ह्या वर्सा घेतली. आनी आमी ती 3 वर्सां खातीर घेतली, 18, 19 आनी 20. 18 इतल्याच खातीर की 18 एक्चुअली आमकां लागना, पूण पयलीं कशें आसतालें भुरग्याचें की द कॉम्पिटिशन वॉज कंडक्टेड फॉर फायनान्शियल इयर, आनी दॅट वॉज इनकरेक्ट. म्हणजे इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन रुल्स कितें म्हणटा, कॉम्पिटिशन शुड बी ऑलवेज इन अ कॅलेंडर इयर, कंडक्टेड इन अ कॅलेंडर इयर. सो आमी ते मातशें रेक्टिफाय करून विथ परमिशन फ्रॉम द प्रिवियस कमिटीज आणि आमचे एजीएम सगळें हे करून आमी ती कॅलेंडर इयरान केलें. आनी जशें 17-18 ह्या साला खातीर ऑलरेडी कॉम्पिटिशन घेतलेलें. सो पयले 3 म्हयने ऑलरेडी आमी यूज जाल्ले, म्हणजे 18तले जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च. सो वी कंडक्टेड कॉम्पिटिशन फॉर 2018 फ्रॉम एप्रिल 2018 टू डिसेंबर 2018. सो तो फक्त आमी तो 3 म्हयन्याचो वॅक्यूम भायर दवरलो आनी बाकीचे आमी वी ऑर्गनायज कॉम्पिटिशन फॉर दोज 9 मंथ्स. आणि सबसिक्वेंटली 2019 आणि 2020 हेका पूर्ण एंटायर कॅलेंडर आमी ऑर्गनायज केली. इनिशियली म्हणजे ऑल दीस वायल देवर ओनली 6 कॅटेगरीज ऑफ अवॉर्ड्स. आमी 7 कॅटेगरीज वाडयल्यो. नाव वी हॅव टोटल 13 कॅटेगरीज. दॅट इज मोर दॅन द वॉट इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट गिव्स. ओके, दॅट वी शुड बी ऑल हॅपी अबाउट दॅट. आणि हांव रिक्वेस्ट करता डायरेक्टराक की आमचे तांचे कडेन उलोवणी ऑलरेडी जाल्ली आसा की जे आमी कॅटेगरीज इंट्रोड्यूस केल्या त्यो तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करच्यो. जशे पेज लेआउट म्हणा, डिझायनिंग म्हणा, कार्टुनिंग म्हणा, सो हे तांच्यांनी इम्प्लिमेंट करचे तांच्या लिस्टान. सो ते प्रायज मनी ऑल्सो वॉज व्हेरी लेस. फक्त आमी 2000 जाले इतल्या वर्सांक, 2000. आयच्या काळात इज नथिंग. बट प्रायजाक लागून प्रायज मनीक लागना ना. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज द ऑनर. भूज अशी एक संघटना आसा ती 1978 ह्या सालान स्थापन जाल्ली. सो वी आर इन
ऑलमोस्ट 23rd इयर आता 43rd इयर. सो पयशाक लागून आपण तरी आसतना आमी ह्या वर्सा डिसिजन घेतले की ते प्रायस मनी ऑल्सो बी इन्क्रीज फ्रॉम 2000 to 5000. ओके. आणि हे जालें कॉम्पिटिशना बद्दल. आणि इतली वर्सां जे आमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे भाव भायर आसले म्हणजे दे कुडंट बिकम मेंबर्स ऑफ द युनियन फॉर वेरियस रिझन्स. सो वी ओपन डोर्स टू देम ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. तितलेंच न्हू आयज आमी हांगा ती आमचे रुरल जर्नलिस्ट आसा तेंकां आमी सत्कार करता. सो हेच औचित्य साधून हांव सांगूंक सोदता की गुजाची दारां आमी ग्रामीण पत्रकारां खातीरूय आमी आयच्यान ओपन करता. सगळे ग्रामीण पत्रकार आयच्यान गुजाचे सदस्य जावंक शकता. पूण सगळे फुल टायम आसता पळय तेच आनी बाकीचे वचून कोण आहा पळय देन वी कॅन वर्कआउट सम फॉर्मेलिटीज फॉर देम ऑल्सो. आनी म्हणजे एक कशें आसा संघटना जितले चड स्ट्रॉंग जाता कशें जाता जितले मेंबर्स आमचे वाडटले म्हणजे वन वॉयस जेन्ना जातलो आमचो तेन्नाच वी कॅन मेक अ डिफरन्स एंड मेक अ चेंज. सो आयच्यान आमी ग्रामीण पत्रकार तांच्या खातीर आमची दारां उक्ती करता आमी. एक व्हडली गजाल जाली जे आमी इलेक्ट्रॉनिक मिडियाक आमच्या भितर समावेश करून घेतले. आणि ह्या समयात हांव आमचे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर हांचे अभिनंदन करूंक सोदता की आमच्यो ज्यो मिटिंग्यो जाल्यो इलेक्ट्रॉनिक मिडिया संदर्भात की तांकां एक्रिडिटेशन मेळना इतलीं वर्सां. सो ताणें आउट ऑफ द वे वचोन ओके ही अंडरस्टूड द प्रॉब्लम द जेन्युइन प्रॉब्लम ऑफ दी इलेक्ट्रॉनिक मिडिया रायट्स. आनी ताणें तांकां प्रोविजनल एक्रिडिटेशन दिवपाचे निर्णय घेतला. सो लेट अस क्लॅप फॉर दीस डिसिजन. व्हेरी ग्रेट डिसिजन. थँक्यू व्हेरी मच सर. पूण हें एक जालें जी पॉझिटिव्ह आसा. त्याच वेळार आमच्यो खुबश्यो गजाली पेंडिंग आसा अजून. सीएम सरान 2020 सालान बजेट स्पिचीन आमचें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट बील अनाउन्स केल्लें. जर्नलिस्ट वेलफेअर बील म्हणजे द प्रोटेक्शन लॉ. सो 2020 तेज्या उपरांत आमी खूब फॉलोअप केलो. सीएमाक हांवें मार्चांनी रिमाइंड केल्लो की आमचें एक्चुअली हें फंक्शन एप्रील मेन जावपाचें आसलें. सो सीएमान तेन्ना आमकां एश्युरन्स दिल्लें ओरल एश्युरन्स की ही वील लूक इन टू दॅट आनी जाता जाल्यार आपण तें सगळें हें करून नोटिफाय करून आय वील अनाउन्स इट इन दॅट पर्टिक्युलर फंक्शन. जें फंक्शन आमचें आयज आसा पूण कांय कारणाक लागून तें सगळें डिले जाल्लें आसा. तशेंच ह्या वर्साचे बजेट स्पिचीन सीएम तुमी तेजेर मातशें लक्ष घालचें बिकॉज इफ दॅट इज डन देन वील बी ओनली द सेकंड स्टेट इन द कंट्री आफ्टर महाराष्ट्र. सो आमी हे सगळे सीएमा कडेन डिस्कस ऑलरेडी केल्लें आसा आनी आय एम होपफूल एंड हांव सामको स्ट्रॉंग आसा बिलिफान की आमचो सीएम डेफिनेटली ते करतलो म्हणून. तशेंच बाकीचे ह्या बजेट स्पिचान सीएमान आमची ती एक लॅपटॉप आनी कॅमेरा स्कीम इंट्रोड्यूस केल्ली. तशेंच जे पेन्शन होल्डर्स आसा त्यांचे जे पेन्शन आसा 7,500 ते 7,500 वयल्यान ते हे सीएम आमचे एक्चुअली लास्ट फंक्शन आमच्या कमिटीचे म्हणजे आमचे इलेक्शन मायट बी ड्यू इन डिसेंबर. सो आनीक आमकां चान्स मेळपा ना. नॅशनल प्रेस डे आसा तो गव्हर्मेंटाचो. सो वी आर जस्ट चान्स मेळचो. सो सो आमची ती कॅमेरा लॅपटॉप स्कीम ही सीएमान बजेटान इंट्रोड्यूस केल्ली स्पिचान. आणि पेन्शन होल्डरांक 1,000चे इन्क्रीज इन द पेन्शन अमाउंट. सो ते खंयचे म्हणजे इन्फॉर्मेशनाक कांयच प्रॉब्लम ना. सीएम ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रुवल सगळो चालू आसा. ते फायली वयता आनी सेक्रेटेरियटान खंय तरी ते घुसपून उरता. ते तुमी मातशें म्हणजे हें करून बरें जातलें. आनी जर बाय डिसेंबर मेरेन जर ते चालीक लागता जाल्यार नथींग लायक इट. विल बी व्हेरी ग्रेटफूल टू यू. सो आनीक हांव हें करिना फक्त एकूच सांगूंक सोदता हें आमचें इलेक्शन इयर आसा. आनी कशें आसा सीएम आमी जेन्ना फेक न्यूज म्हणटा डुप्लिकेट जर्नलिस्ट म्हणटा ओके. सो हेजेरूय म्हाका एक मातशें सांगपाक जाय तुमकां स्पेशली की आतां इलेक्शन इयरान खुबशे जी अळमी येतात पळय तशे जर्नलिस्टूय पार्टी जशे येता पळय तशे जर्नलिस्टूय येतात खुबशे. आनी ते फक्त आमी थांबतले फक्त पॉलिटिकल ना जर्नलिस्टूय येता आनी तुमकां कळचें सुद्दां ना. आनी तुमी जर्नलिस्ट म्हणून वयर रावतले. पूण आमचो इमोज आसा तुम्ही तुमची एक मशिनरी आसा. तुम्ही थ्रू कलेक्टर आमी एक फॉर्मल लेटरूय करतले तुमकां ह्या संदर्भात. ते तुमी सिरियसली घेवचें कारण खुबशे गैरफायदो घेता आनी पत्रकारांचें नांव हांगा बदनाम जाता. सो हांव हेजेर चड इलॅबरेट करिना.
पण जे मशरुमींग जातलें आता हे 2-3 म्हयन्यां कित्याक अशें म्हणजे सगळ्यांचेच मागीर बदनामी जावपाची शक्यता आसा. सो सीएमान थ्रू यो मशिनरी मातशें हेजेर लक्ष घालचें. वी वील रायट टू यू फॉर्मली आनी इतलेंच सांगून हांव म्हजी 2 उतर सोंपयता. पण सीएमान आमचे पेंडींग जी सगळीं कितें आसा ती प्लीज लक्ष घाला आनी थोडे तरी डिसेंबर मेरेन कितें तरी मातशें चालीक लायात. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू बाब राजतिलक नायक. हो बुलंद आवाज नक्कीच सीमा मेरेन पावलो अशी आशा करता. मुद्रांनी स्वागत जाल्लेच आसा. मागता बाब राजतिलक नायक हांचे कडेन की तांणी फुलां भेटोवन मानेस्तांचें स्वागत करचें. पयले सुवातेर आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे गोंयचे मुखेलमंत्री मानादीक डॉक्टर प्रमोद सावंत. तशेंच आयच्या कार्यावळीचे खास सोयरे म्हायती आनी प्रसारण संचालनालयाचे संचालक श्री दीपक बांदेकर हांचे आयच्या कार्यावळीक स्वागत. देव बरें करूं राजतिलक बाब. सरकारी माहिती योग्य तरेन लोकांमेरेन पावोवपा खातीर एका खासा यंत्रणेची गरज आसता. ही यंत्रणा सरकार आनी लोकां मदीं योग्य तो समन्वय करून हाडटा. पत्रकार आनी सरकारी यंत्रणेचो समन्वय बरे तरेन सांबाळपी म्हायती आनी वितरावण संचालनालयाचे संचालक श्री दीपक बांदेकरजी हांचे कडेन मागता की ताणें आपले विचार मांडचे. Chief guest for today's award function, Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant, President of Guj, Sri Rajtilak Naik, Secretary Sri Vasudev Pagri, other office bearers of Guj, and all my journalist friends. It gives me immense pleasure to be amongst you for this award function. I congratulate Guj for tirelessly working for the rights and welfare of the journalists and also for arranging these awards. We have seen during, as the President said, during his tenure, most of his tenure went into pandemic, but during my tenure also as a Director Information for last 6-7 months, I have seen him working tirelessly and following up with me for the various issues. He has been taking it up regularly. As we all know that we say that press is the 4th pillar of democracy, and for the smooth functioning of democracy, it is expected that the press and media to be unbiased and dedicated to their profession. It is encouraging to see the journalist friends from Goa also keeping up pace with the latest technological developments and disseminating the information in real-time basis to the society at large. Also, I would like to congratulate them for doing very informative and nice work during the COVID pandemic of disseminating various information to the public of pandemic, like say do's or don'ts or facts and myths of the pandemic, and timely information was passed on to the society. Journalist has the power to make an opinion of the people or society on certain issues which can concern for the betterment of the state or the daily lives of the citizens. We as a information and publicity department are the nodal department of the government for disseminating time to time information about the decisions taken at the government or achievements on social and other welfare schemes of the government to reach out to the public at large, wherein we require the help of media and journalists to reach that information to the common last people of last citizen of the state.
as the President pointed out, I know that there are certain issues pending, and we are hopeful that in the coming days that will be resolved. We are also following it up from our side. On the government side, on welfare of the journalist, government, on behalf of the government, the department also runs various schemes like Patrakar Kritatnyata Nidhi, then Journalist Welfare Fund, Ex Gratia schemes, and many other schemes also. So with these few words, I will congratulate Bhuj again and also thank them for giving me this opportunity to be the part of this function. Thank you. Thank you, sir, for your kind words. We now move on to the main event that we are gathered here for, the award presentation ceremony. I request our special guest for today's function, Director of Information and Publicity, Mr. Deepak Bandekarji, to kindly present the awards. We begin with the Goa Union of Journalists Tabletop Calendar Awards. The Goa Union of Journalists organized the first ever Guj Tabletop Calendar 2021 photography contest for Goa-based journalists with 60 glorious years of Goa's liberation as the theme. The contest received immense response from the media fraternity, and today we are here to give away the prizes to the month-wise 12 award winners. I request the prize winners to kindly come forward as I call out their names. The winner of the month, January 2021, is Hemant Parab of the Naveen Times. For the month of February, Rakesh Mundye of the Times of India. For the month of March, Vitthal Gaude Parwadkar of Gomantak. For the month of April, Prasad Hamre of the Lokmat. For the month of May, Saif Sheikh of Prime TV. For the month of June, Aarti Das, freelance journalist. Prasad. For the month of July, Bhiva Parab of the Naveen Times. For the month of August, Sagun Gaude of Herald. For the month of September, Krishna Divkar, Goa Times, Times of India. October, Amresh Parab of the Naveen Times. For the month of November, Atish Naik, Gomantak Times. And for the month of December, Upendra Naik, Goa Times. Thank you, sir. I now request Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawantji, to kindly present the awards in the next category. Goa Union of Journalists Journalism Awards in the various categories. The entries to these awards were judged by an esteemed panel that included veteran journalist and editor of GoaNews.com, Mr. Sandesh Prabhudesai, senior journalist and former editor of Sunaprant, Mr. Anand Sarkar, and veteran photojournalist and correspondent of Gulf News, AFP and World Economic Forum, Mr. Sandeep Naik. Thank you, judges. It's now time to hand over the awards.
Goa Union of Journalists Guj Journalism Awards for the year 2018 for excellence in environmental photography presented in honor of veteran journalist Cyril Dikuna goes to Narayan Pisullekar of the Goan Everyday. Sir. Good Journalism Awards 2018 for excellence in environmental journalism in honor of veteran journalist Felicio Cardozo, and the winner is Abdul Wahab Khan, The Naveen Times. Good Journalism Awards 2018 Award for Excellence in Investigative Journalism in honor of veteran journalist Lambert Mascarenhas goes to Gauri Malkarnekar of the Times of India. Good Journalism Award 2018 for Excellence in Rural Journalism given in honor of veteran journalist Suresh Parveji, and the winner is Nirghosh Gowde, The Naveen Times. And now the awards for the year 2019. Sir. Good Journalism Awards 2019 for Excellence in Environmental Photography in honor of Cyril Dikuna, and the winner is Ganesh Shekhar of Lokmat. Good Journalism Awards 2019 Excellence in Environmental Journalism in honor of veteran journalist Felicio Cardozo, and the winner is Gerard D'Souza of the Hindustan Times. Good Journalism Awards 2019 Excellence in Investigative Journalism in honor of veteran journalist Lambert Mascarenhas goes to Newton Sequeira of the Times of India. Good Journalism Awards 2019 Excellence in Rural Journalism in honor of Suresh Parveji, and the winner is Suraj Nandrekar of Herald. Good Journalism Awards 2019 Excellence in Photojournalism, and the winner is the award for the excellence in photojournalism goes to Ganesh Shekhar of Lokmat. Good Journalism Awards 2019 for excellence in sports journalism goes to Anand Bakle of Herald. The award for the excellence in art and culture journalism goes to Marcus Margaret of the Times of India. The award for the excellence in crime journalism for the year 2019 goes to Gerard D'Souza of the Hindustan Times. The award is presented in honor of Mr. Audumbar Shinde. The award for the excellence in layout and page design for the year 2019 goes to Sharmila Coutinho of the Times of India. The award for excellence in TV and digital journalism for the year 2019 goes to Vishwanath Nene of Prudent Media. And we now move on to the year 2020. The award for the excellence in environmental photography for the year 2020
given in honor of veteran journalist Cyril Dikuna goes to Rakesh Mundia of the Times of India. The award for the excellence in environmental journalism given in honor of Felicio Cardozo goes to Suraj Nandrekar of Herald. Also, the Excellence Award in Investigative Journalism for the year 2020, given in honor of Lambert Mascarenhas, also goes to Suraj Nandrekar of Herald. The award for excellence in rural journalism for the year 2020, given in honor of veteran journalist Suresh Parveji, goes to Alfred Fernandez of Herald. The award for the excellence in photojournalism for the year 2020 goes to Upendra Naik of Times of India. Award for the excellence in sports journalism for the year 2020 goes to Marcus Margalo of the Times of India. The award for the excellence in crime journalism given in honor of veteran journalist Audumbar Chandreji goes to Prasad Sheikh Kankonkar. बातमी पुराय जातली आसत जाल्यार भिवपाची गरज ना. गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या अवॉर्ड सेरेमनी आणि सत्कार सोहळ्या हाच्या आयच्या कार्यक्रमाक बरोचसो उशीर जाला आनी तोय बी उशीर म्हाका लागून जाला म्हणून कळ्ळा. त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता. कित्याक दिगंबर कामतगाय येवंक ना म्हणटोनी तुमी म्हणटाले ताका लागून न्हू, कारण तो येवपाचो आशिल्लो. बरोबर. आनी कोण आसलो? म्हणजे ऑपोजिशन लिडरूय येवपाचो आशिल्लो, तो काय येवकूच ना. हांव आयलो. 11 आयिल्ले तुमी 2 जाल्या. हांव परत एकदां दिलगिरी व्यक्त करता. हांव चड वेळ घेवचो ना. हांव खूब कमी शब्दांनी म्हजे विचार तुमच्या मुखार दवरतलो. जेंकां जेंकां वेगवेगळे अवॉर्ड फावो जाले, म्हणजे पत्रकारितेंत आशिल्ले अवेरनेस करपा खातीर, म्हणजे तुमी अवॉर्ड दिता आसतना कोणी कार्टुनिस्टा खातीर दिलो, कोणी म्हाका दिसता रिसर्च जर्नलिजमा खातीर दिलो, कोणी तेज्या उपरांत म्हणटा तशें वेगवेगळे पत्रकारितेंतल्या वेगवेगळे सॅक्टर्स, ह्या सॅक्टरा खातीर तुमकां सगळ्या जाणांक अवॉर्ड फावो जाले. पण विशेश करून हे अवॉर्ड फावो जाता आसतना तुमची पत्रकारिता एकदम बरी त्या फिल्डांत आसा. हातूंतल्यान आमी पळयता आसतना सरकारांतले नेमके ते सोदून दाखयतात तेकाच अवॉर्ड मेळटा. हांव मुद्दामून पळयतालो अवॉर्ड मेळयल्यांच्यो खंयची बातमी प्रसिद्ध जाल्या आसतली काय, खंयचो फोटोग्राफ प्रसिद्ध जाला आसतलो काय. तांच्यांनी म्हादई खातीरय बी दिलो आनी रिसर्चांतले म्हाका दिसता सुरजा खातीरय मेळ्ळे. तेय तशे वाखोवणे जोगी आसात. हांव सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. कांयच हरकत ना. टिकात्मक आसचें, बिंदास्त आसचें. जो पर्यंत आमी समाजांतल्यो चुको किंवा राजकारणांतल्योय चुको दाखोवन दिना तो पर्यंत त्यो चुको केन्ना केन्ना सुदरना. बऱ्योचश्यो चुको जर सुदारतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता आमी पत्रकारिता ह्या स्तंभांतल्यानूच आमी सगळे जाण ते दाखोवपाक शकता. आनी निश्चितच तुमी दाखोवचें. वेळच्या वेळीर हांवें प्रत्येक फावटी म्हटलां, हांव फाटल्या 2.5 वर्सांक मुख्यमंत्री म्हणून काम करीत आसतना खंयचीच टिका म्हाज्या वयली हांवें म्हणजे उडवून लावंक ना केन्नाच. हांवें ज्या ज्या जाग्यार सुदारपाक जाय ते सदोदीत प्रयत्न केला. ती सुदारल्याय बी. घडये कदाचित म्हणजे 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात एखादी स्टेप म्हाका फाटीं घेवची पडत आसत जाल्यार हांवें म्हजें कमीपण मानून घेवंक ना. समाजाच्या दृश्टीन, गोंयच्या दृश्टीन ती हांवें योग्य ते रित्या परत ते रेक्टिफाय करपाचोय प्रयत्न केला आनी ती रेक्टिफाय केल्या. आज म्हज्या हस्ते ग्रामीण पत्रकार संघातले म्हणजे आज पयलेच फावटी गुजान ग्रामीण पत्रकार संघाकूय आपल्या बरोबर घेतलेलो निर्णय खूब खूब अभिनंदनास पात्र आसा. म्हज्या बरोबर बाब राजतिलक, बांदेकर, आमचो वासुदेव पागी हे व्यासपीठाचेर आसात. बाकीचे सगळे जाण तुमी सकयल बसलेले आसात तांचेय सगळ्यांचे खूब खूब अभिनंदन. म्हाज्या हस्ते बाब प्रकाश तळवणेकर, परत आमचो रमेश वस्कर आनी अजित पैंगीणकर
ह्या सिनियर पत्रकारांचो त्यांच्यानी डेडिकेशन गेली कितलीशीच वर्सां ते काम करीत असलेल्या पत्रकारितेच्या बद्दल तुम्ही वेगवेगळे अवॉर्ड दिवन त्यांचा सन्मान केलो, त्यांचा गौरव केलो, त्याही बद्दल त्यांचे खूप खूप अभिनंदन. त्यांचो आदर्श पत्रकारितेत खुबशा नव्या पत्रकारितांक घेवचो हें हांव आयच्या दिसा सांगतलो. बाबराज तिलक उलयता आसतना ताणें एक दोन विशय म्हज्या मुखार हाडलो. एक म्हणजे विच इज एन बील जे आमी असेंब्लीत पास केला, बट खंय तरी म्हाका दिसता मदीं उरला. हांव आतां बांदेकरा कडेन उलयतालो, बट तें इन एक्टात हांव करपाक लायता जाता तितके बेगीन. आनी दोन गजाली ज्यो आमी तुमची कॅमेरा स्कीम आनी लॅपटॉप स्कीम ह्या स्किमी खातीर ऑलरेडी एक्सपेंडिचर सँक्शन म्हाज्या कडल्यान गेला. 1 डिसेंबरच्या पर्यंत म्हाका दिसता आमचो डायरेक्टर्स तुमकां ती स्कीम ही अवेलेबल करून दितलो. 1 डिसेंबराच्या उपरांत तुमी म्हणटाले हांवें बेगीन ताळयो मारा म्हणून सांगलें, कारण मागीर कोड लागतलो. ती कोड लागच्या पयलीं दिवपाक जाय आमकां, त्या खातीर हांवें 1 डिसेंबर म्हटलां. बट निश्चितच 1 डिसेंबराच्या उपरांत तुमी बांदेकराक कॉन्टॅक्ट करचो. त्या स्किमी खातीर जे जे एलिजिबल आसा, कॅमेरा आसात, लॅपटॉप आसा, तेय मेळटली. पेन्शन स्किमीन आमी 1000 रुपीज वाडयता म्हटलेलें, तेय बी जे आसा हे 1 डिसेंबरांतल्यान आमी निश्चितच इम्प्लिमेंट करतले. फायल एक्सपेंडिचर सँक्शनांतल्यान फुडें गेला, हांवें चॅकूय केलें, तें जातलें हाजें हांव निश्चितच आज गुवाही दिता. आयच्या ह्या सुवाळ्याचेर परत एकदां हांव तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी निश्चितच सांगपाक म्हाका खूब खोस भोगता, गोंयच्या संस्कृतायेचें रक्षण करपा खातीर आमकां दुसऱ्या तिसऱ्याची गरज ना. गोंयकारांच्या बरोबर पत्रकार हे अग्रेसर आसात. निश्चितच गोंयांतल्या संस्कृतायेचें रक्षण करपाक, गोंयाच्या सैमाचें रक्षण करपाक, गोंयच्या सार्वभौमत्वाचें रक्षण करपा खातीर हांगासर दुसऱ्यान येवन नवी सकाळ करपाची गरज ना. आमी सज्ज आसात म्हाका दिसता नवी सकाळ करपा खातीर. आनी निश्चितच तुमी पत्रकार ते करतले. कोण फुडें वयता, कोण फाटीं येता, जायत्यो गजाली जायत आसा, बट म्हाका खात्री आसा आमी सगळे पत्रकार मेळोन स्वयंपूर्ण गोंय करपाच्या म्हाज्या संकल्पनेत हांवें 2 ऑक्टोबर 2020 ह्या दिसा प्रत्येक गोंयकाराक म्हटलां की आमी गोंय स्वयंपूर्ण करुया. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीत आत्मनिर्भर भारत करपाची संकल्पना, नवभारत निर्माण करपाची संकल्पना भारताच्या मुखार दवरल्या. आनी ह्या पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्दां हांवें म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारला, चलात, उठात, जागे जायात, वेळ वचूंक ना. मुक्तीचें 60वें वर्स आमी मनयता, पण मुक्तीचें 60वें वर्स मनयता आसतना सुद्दां आमी स्वयंपूर्ण जावपाची गरज आसा. आनी त्या स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय. म्हणून तर म्हणजे हांव म्हणटलो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी फार्मींग, वेटरनरी, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इतक्याच बाबतींत न्ही. आनी म्हणून तर स्वयंपूर्ण युवा सारकिलो नवीन कार्यक्रम आमच्या लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंटाच्या वतींत आमी आतांच म्हणजे आयज हांव त्याच कार्यक्रमा खातीर खरें म्हाका चड उशीर जालो. सगळ्या बाबतींत स्वयंपूर्ण जावपाक जाय आसत जाल्यार म्हाका दिसता हातूंत पत्रकारांचोय खूब व्हडलो रोल आसतलो. सरकार करीत असलेल्या कामाची सगळ्या पर्यंत म्हायती करून दिवप हे पत्रकार खूब बऱ्या पद्दतीत करता. पण आज म्हाका खंत व्यक्त केली हांवें भुरग्यांच्या मुखार, कारण हांवें जेन्ना विचारलें की सरकाराच्यो येवजण्यो सांगपी खंयची योजना जी आसा, खंयच्या ऑनलायन गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर गेल्या उपरांत सरकाराच्यो सगळ्यो योजना कळटा काय म्हणून म्हाका 2000 भरिल्ल्या हॉलात एकटोय भुरगो मेळ्ळो ना. नो युअर स्कीम ह्या पोर्टलाचेर, गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर चल आनी गोंयच्यो 162 स्किमी जाणा जा म्हणून सांगपी एकटोय मेळ्ळो ना. हांव तुमकां आव्हान करता, तुमच्या माध्यमांतल्यान गोवा ऑनलायन पोर्टलाचेर नो युअर स्कीम हाजेर चलात आनी गोंयच्या तरणाट्यांक समजून दियात सरकाराच्यो 162 स्किमी आसात ज्यो अंत्योदय तत्वाचेर पावपाक जाय, समाजांतल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावपाक जाय, समाजांतल्या म्हज्या अपंग भावा पर्यंत पावपाक जाय, विधवा भयणी पर्यंत पावपाक जाय, जाणटेली आवय पर्यंत पावपाक जाय. मागीर ती 70रीतली आसूनी, पैंगीणीतली आसूनी किंवा ती पेडण्यांतली आसूनी, त्या सगळ्या पर्यंत जर पावतले आसत जाल्यार पत्रकार खूब बऱ्या पद्दतीचो रोल मोठ्या प्रमाणात यूज करपाक शकता. 122 सर्विसीस आमी ऑनलायन दिता, ताज्याय बद्दल आयज लोकांक खबर ना. ही म्हायती कोण कोणाक करून दितलो? सरकाराच्या आमच्या स्टार्टअप सेलाच्या अंतर्गत 10 लाख रुपया आमी स्टार्टअपा खातीर दिता. हे जर आमच्या गोंयकारांक कळना. 4% रेट ऑफ इंट्रस्टान ईडीसींतल्यान आमी धंदो करपाक लोन दिता. 35% रेट ऑफ 35% सबसिडीचेर आमी म्हाका दिसता ईडीसींतल्यान PMGPचेर लोन दिता. आमी हांगासर स्किल्ड करपा खातीर PMKVY 3 आमच्या ITAंतल्यान सुरू केल्लें आसा. आनी ताकाच लागून म्हाका चिंता आसा म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराची, जो 10वी फेल जावन घरा कडेन आसा तेकाय स्किल्ड करपा खातीर पयले फावटी ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन हाज्या बरोबर टायअप करता आसतना म्हजो एखादो तरणाटो जो पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन आसा तेका फेलोशिपीच्या सकयल म्हज्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटातूय घेवप. म्हणजे हांव फक्त नोकरीच दिवपाचो विचार करिना,
गव्हर्मेंटाच्या नोकरीच्या बरोबर म्हजो जेन्ना हांव स्वयंपूर्ण युवा म्हणटा 1000 प्रायव्हेट सेक्टरांतल्यो नोकऱ्यो ह्यो तांकां बऱ्या पद्दतीन मल्टीनॅशनल कंपनीत कशा पद्दतीन मेळटल्यो हाजोय विचार स्वयंपूर्ण युवा ह्या कार्यक्रमांतल्यान करता. म्हणून हांव म्हज्या सगळ्या पत्रकार गुज ह्या आयच्या संघटन सगळ्या पत्रकारांक आव्हान करता, तुमी टिकात्मक बरयात, कांयच हरकत ना टिकात्मक बरोवपाचें, जेणे करून म्हाज्या सरकारांत कितें चल्लां हें म्हाका कळटा. बट टिकात्मक बरयता आसतना म्हज्या सरकारांतलें बरें काम लोकां पर्यंत पावयात. जो मूळ उद्देश आसा म्हज्या सरकारांतल्या येवजणेंचो तेंच्या पर्यंत पावोवपाचो, ती पावोवपाक विसरूं नाकात. म्हणून तर रिसर्च जर्नलिजम आसचेंच, बट रिसर्च जर्नलिजम हातूंय बी आसचें. म्हज्या सोशल वेलफेअरांतली ऑर्फन स्कीम अजून पर्यंत त्या म्हज्या ऑर्फन भावा पर्यंत पावल्या काय ना. अजुनूय बी तो अपंग भाव पयलेच फावटी गोंयांतल्या 11,000 अपंग भावा पैकी 2,500 अपंग भावा पर्यंत हांव जर पावता आसत, उरलेल्या अपंग भावा पर्यंत हांव पावपाक जाय, भयणी पर्यंत पावपाक जाय. ब्लायंड आहा ताका लॅपटॉपूय मेळपाक जाय आनी जाका चलोवंक मेळना ताका व्हिलचेरूय मेळपाक जाय. ह्या स्किमींतल्या म्हज्या सोशल वेलफेअरा मार्फत फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें काम म्हजें सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट करता. हें तितकेंच करपाची गरज आसा आनी म्हाका दिसता तें जर जालें आसत जाल्यार हांव खूब खूश आसतलों. घडये कदाचित म्हणजे 2.5 वर्साच्या कार्यकाळात हांव रात आनी दीस काम करीत आसा म्हज्या प्रत्येक गोंयकारा खातीर. म्हजें स्वप्न आसा की ह्या गोंयांतलो म्हजो एकूय अपंग भाव, एकूय विधवा भयण ह्या स्किमी पासून वंचीत उरचो न्हू, हें म्हजें स्वप्न आसा. म्हजें स्वप्न आसा हें गोंय स्वयंपूर्ण करचें, निश्चितच जातलें, म्हाका खात्री आसा. आज वरद सामंत नांवाच्या म्हाज्या मित्रा कडेन जाच्या कडेन हांव उलयतालों, जो एक जर वरद सामंत वर्साक 35 लाख रुपया जोडूं शकता एग्रीकल्चरांतल्यान, जाल्यार उरलेले तरणाटे कित्याक न्ही. म्हाका दिसता गोंयांत जितक्यो संदी आसा तितक्यो संदी दुसरे कडेन खंयसरूच ना आनी अश्यो संदी केन्नाच मेळच्यो ना. आनी अशा पद्दतींतल्या ह्या भांगराळ्या गोंयांत ह्या 60व्या मुक्तीच्या वर्सा तुमचो सगळ्यांचो जर आधार मेळ्ळो, तुमचो सगळ्यांचो जर सपोर्ट मेळ्ळो, म्हाका खात्री आसा हांव खंयसरूच फाटीं उरचो ना. म्हणजे वदळ कोणी तरी म्हटलें 22 म्हाका ताजी चिंता ना. म्हाका चिंता आसा म्हज्या प्रत्येक गोंयकाराक हांव जें कितें काम केलां तें पावपाक जाय. 22 निश्चितच जातलें, पण स्वयंपूर्ण गोंय जावपाक जाय हाजी म्हाका चिंता आसा. आनी 60व्या मुक्तीच्या वर्सा हांवें 2 पावल मारल्या, तुमी 2 पावलां मारात, स्वयंपूर्ण गोंय करुया. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. Thank you so much, sir, for your inspiring words. I now request Guj President Rajtilak Naik to kindly present the Guj mementos